नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबामोणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो हे बुलेटिन रोखडेच सुरू करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। पंचायत वेंचणुकांनी रेव्होल्युशनरी गोवान्स उबे करतले बरे आनी खरे उमेदवार। गोंय सांबाळपाक पंचायती गरजेच्यो, सांगता विरेश बोरकार। गोंयांत बेरेस्तार आनी शुक्रार 2 दीस उटंगराच्या पावसाची शक्यताय। वादळाक लागून नुस्तेकारांक वचपाक मेळना खोल दर्यांत। वादळाच्या बोवाळांत नुस्त्यांच्यो वाडल्यो किंमत्यो। सरवण खून प्रकरणांतल्या दुबाविताक 6 दिसांची पुलीस बंदखण। सोऱ्याच्या घोळयेंत गळो आवळून केलो बायलेचो खून। म्हारगायेन बेजारिल्ल्या लोकांक सरकाराचो आनीक एक धक्को। घरगुती गॅस सिलिंडराच्या दरात ₹3.50 केली वाड। आणि मोपा जोड रस्त्या खातीर 7,218 झाडां कातरपाक उपरांत संरक्षकांन दिली परवानगी। राजकी हस्तक्षेपाक लागून शेतकारांच्या याचिकेवयली सुनावणी पडली लांबणेर। आतां खबरो विस्तारात। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष पंचायत वेंचणुकांनी उमेदवार उबे करतले। गोंयकारांचे प्रश्न सुटावे करपाक बरे प्रामाणीक उमेदवार आमी उबारतले अशी माहिती सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकारान दिला। फाटल्या 5 वर्सांत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा खातीर काम करीत आसा आनी कार्यकर्त्यांक ह्या वेळार उमेदवारी दितले। उमेदवारांची छाननी सध्या सुरू आसा। तशेंच वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या वाठारांत पक्षाची बसका सुरू जाल्यात अशी माहिती विरेश बोरकार हांणी दिल्या। कॅन्डिडेट फाल्यां लोकांकूय एक्सेप्ट जावपाक जाय की बाबा हो बरो कॅन्डिडेट आसा आनी हो काम करता। फाल्यां अशें जावपाक जायना जो कॅन्डिडेट आसा तो कांयच काम करिना, ओगी येयलो आनी बसलो अशें जावपाक जायना। पंचायतींचे बाकीचे कॅन्डिडेट आतां आसता ते तशें चडशे जाण तशें आसता की सुशेगाद आसता, इलेक्शना टायमार उठता आनी मागीर कामां करपाक लागता। सो तशें आसपाक जायना। कंटिन्यूस 5 वर्सां म्हटल्यार लोकांची सेवा, गोंयकारांची जी सेवा आसा ती सेवा करपाची क्षमता आसलेलो कॅन्डिडेट जाय। ताका लागून आमची जी स्क्रुटिनी प्रोसेस आसतलो तो स्क्रुटिनी प्रोसेसूय तांकां आमी सारके चॅक करतले की बाबा ते काम करूंक शकता काय ना काय, ते सुशेगाद रावतले। फाल्यां तो घरांत रावतलो आनी म्हणटलो की आमी आपूण कांय ना, आपूण अवेलेबल ना जावं आनी कितें ना अशें जावपाक जायना। हें टोटल एक ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय आनी लोकांचो हित घेवन लोकांची जी आयडियोलॉजी आसा, लोकांक कितें जाय तें पळोवन तो वाड्याचें जावं गांवाचें कितें हित आसा तो फुडें व्हरपाक जाय। अशें आमी कॅन्डिडेट जावं बरे कॅन्डिडेट जे करप्ट ना, जेंच्यांनी करप्शन करूंक ना, जावं बरे कॅन्डिडेट आसा तांकां आमी फुडें व्हरतले। गोंयांत बेरेस्तार आनी शुक्रार अशे 2 दीस उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आसा। केरळ आनी कर्नाटक राज्यांतल्या दर्यादेगेचेर 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वादळ येवपाची शक्यताय आसा। हाचो परिणाम म्हणून गोंया सयत महाराष्ट्रांतल्या दर्यादेगेंचेरूय वादळाची शक्यताय आसा। ताका लागून नेटाचो पावस पडटलो असो अदमास गोंय हवामान विभागाचे मुखेली राहुल एम हांणी उक्तायला। नुस्तेमारांनी फुडले 2 दीस खोल दर्यांत वयचे न्हू, नुस्तेमारी खातीर तांच्यांनी दर्यार देंवचे न्हू अशी सुचोवणी लेगीत हवामान विभागान उक्तायल्या। अंदू मॉन्सून केरळांत 27 तारीख मेरेन पडपाची शक्यताय हाचे पयलीं खात्यान उक्तायल्ली। ताका लागून अंदू मॉन्सून बेगीन सुरू जावपाची शक्यताय आसा। केरळ आणि कर्नाटक राज्याच्या दर्यादेगार वारे 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वादळ येवपाची शक्यताय आसा। ताका लागून गोंयाक येल्लो अलर्ट दिला। ह्या वातावरणाक लागून नुस्तेमारांनी फुडले 2 दीस तरी खोल दर्यांत वचचे न्हू, नुस्तेमारी खातीर तांच्यांनी दर्यांत देंवची न्हू अशी शिटकावणी दिल्या। ताका लागून बाजारांत नुस्त्याची दर मात वाडल्या। इसवण ₹1,200 किलो जाला जाल्यार पापलेट ₹800 किलो जाला। तामुसो ₹700 किलो जाल्यार ₹100 5 बांगडे मेळपाक लागल्यात। पावसाक लागून नुस्तेमारी करपाक मेळना देखून नुस्त्याची दर वाडल्यात अशें नुस्तेकारांचें म्हणणें आसा। म्हारगाय तेंगशेर पाविल्ल्यान साधारण मनीस करतलो तरी कितें असो प्रश्न लोकां मुखार पडला।
वाठादेव सरवण हांगा जाल्लो बायलेचो खून तिच्या घोवानूच केल्ल्याचें स्पश्ट जालां. दिवचल पुलिशेन अटक केल्ल्या दुबावीत घोवान आपणे खून केल्ल्याची कबुली दिली. खुनाची ही घडणूक फाटल्या शुक्रारा उक्ताडार आयिल्ली. बळीराम कुमार महतो हाणें बायल शोभादेवी हिचो खून केला. दुबावीत आरोपीक सोरो पिवपाची संवय आशिल्ली. घोवा बायले मदीं अदीं झगडी जाताली अशी माहिती मेळ्ळ्या. मजगतीं दुबावीत आरोपीक दिवचलच्या न्यायालयान 6 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. जाल्यार आरोपी वांगडा आशिल्ल्या चली भुरग्याक पुलिशेन ताब्यांत घेवन ताची मेरशेच्या अपना घरात रवानगी केला अशी माहिती पुलीस निरीक्षक सूरज गावसान दिल्या. आदींच म्हारगायेन बेजारिल्ल्या लोकांक सरकारान आनीक एक धपको दिला. देशांतल्या भौतीक शारांमदीं घरगुती गॅस सिलिंडराचें मोल आतां 1000 रुपयाच्या वयर पावलां. पेट्रोलियम कंपन्यांनी बेरेस्तारा गॅस सिलिंडराच्या किमतीत 3 रुपया 50 पैशाची वाड केला आनी ताका लागून 14.2 किल सिलिंडराची किंमत आतां 1000 रुपयाच्या फुडें गेली. घरगुती सिलिंडरा सयत वेवसायीक सिलिंडराचें मोलूय वाडलां. दोनूय प्रकारच्या सिलिंडराचे नवे दर आयज सावन देशभर लागू जाले. आतां लोकांक 14.2 किल आनी 19 किलाच्या सिलिंडरा खातीर चड पयशे मेळचे पडटले. मोपा विमानतळ लिंक रस्त्याच्या बांदकामा खातीर उपरांत संरक्षकान परवानगी दिल्या. देखून काजी आनी आंब्या सयत शेकड्यांनी फळां झाडां कातरून उडोवपाचें काम चालू आसा. मोपा विमानतळ पिडीत शेतकारांनी न्यायालयांत धांव मारीत जोड रस्त्याचें काम आडोवपाची मागणी केल्ली, पूण राजकी फुडाऱ्यांचो हस्तक्षेप आनी हेर कारणांक लागून सुनावणी लांबणेर पडिल्ल्याचे आरोप शेतकारांनी केला. शेतकारांनी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केला. शेतकारांच्यो जमनी ताब्यांत घेवपाचो हो प्रकार आमकां मान्य ना. कोणूच आमचें म्हणणें आयकून घेयना. सरकारी अधिकारी आमचो छळ करतात अशें थळावे शेतकार सांगतात. सरकारान सागर मित्र येवजणे खाला नुस्तेमारी खात्यान काडिल्ल्या 24 पदां खातीर कोंकणी भाशा अनिवार्य करपाची मागणी करीत बेरेस्तारा गोवा फॉरवर्ड पक्षान नुस्तें वेवसाय संचालयाक निवेदन सादर केलां. सरकारान ताबडतोब ह्या पदाचो जायराती फाटीं घेवन तातूंत दुरुस्ती करून कोंकणी अनिवार्य केल्या उपरांत परत जायरात दिवपाची मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षान केला. मॅन्डेटरी करची प्रत्येक पोस्टा खातीर, कारण ही आमची राज्यभास. वेग मेन्शन लोकल लँग्वेज मेन्शन करचे की नॉलेज ऑफ कोंकणी एसेन्शियल. सो हे करपाक जाय. आज डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीजान आयिल्ले आसात. मनोज उदकान तुमकां ब्रीफ केला ऑलरेडी की सागर मित्रा पोस्टाक जे मेन्शन करूना ते मेन्शन करपा खातीर आज आमी मेमोरंडम दिला. जे आमच्या अध्यक्षान इशू घेतला ते मुखार व्हरपा खातीर आमी आज हांगा आयिल्ले आसा. हे आतां आमी हाज्या मुखार RTI घालून हाजेर फॉलोअप करतले आनी जे पर्यंत कोंकणी मॅन्डेटरी जावचें ना त्या पर्यंत आमी ओगी वचनात. आनी हे एक सरकाराक एक आमची अपील आसा की नॉट ओन्ली दीस डिपार्टमेंट, की आतां बाकीचे जे डिपार्टमेंटांनी रिक्रुटमेंट स्टार्ट जातले किंवा एडवर्टायजी येतल्यो थंय नॉलेज ऑफ कोंकणी एसेन्शियल करपाक जाय. कारण ही आमची कंपल्सरी करपाक जाय, कारण ही आमची राज्यभास आनी मॅन्डेटरी आसपाकूच जाय. गोंयांत बेकायदेशीरपणान LED होडयांचो उपयोग करून तशेंच बुल फिशींग करून नुस्तेमारी करप्या आड ह्यान फुडें खर कारवाय करतलो अशी माहिती नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी केला. पारंपारीक नुस्तेकारांक हाचो फटको बसता अशें तांणी म्हटलां. ह्या शिवाय दर्याचेर गस्त घालपाक नुस्तेमार खात्या कडेन सध्या फकत 1 होडी आसा आनी त्या खातीर सरकारान आनीक 2 होडयो ह्या कामा खातीर दिवच्यो अशी मागणी सरकारां कडेन केल्या. तशेंच नुस्तेकार वेवसायिकांचो सरकारी अनुवादाचो विशय बेगीनूच सुटावो करतले अशी माहिती तांणी दिल्या. खण लिजा वयलो ताबो 6 जून मेरेन सोडोवपाच्या सरकाराच्या नोटिसेक खण कंपनींनी खंडपीठांत आवाहन दिलां.
हे आवाहन याचिके प्रकरणात सरकारान नोटीस जारी करतना 6 जून मेरेन कारवाय करची न्हय अशें खंडपीठान सरकाराक सांगलां. खण कंपनींनी 6 जून उपरांत नोटिशेक अंतरीम स्थगिती मागपाची गरज आसा. 6 जून मेरेन कसलीच कारवाय जावची ना अशें ॲडव्होकेट जनरलांनी सांगलां. 3 खण कंपनींनी नोटिशेक आवाहन दिवपी याचिका दाखल केल्या. तिनूय याचिकांचेर एकत्रीत सुनावणी सुरू आसा. दिसान दीस म्हारगाय तेंगशेर पावता. पेडणे बाजारात मिरसांगेचे दर वाडत आसा. पयलीं मिरसांगेची दर 800 रुपया किलो आशिल्ली, आतां मिरसांग 1000 रुपया किलो जाला. भायली मिरसांग गोंयांत लोक विकपाक हाडटात आनी एप्रिलांत पडिल्ल्या आडवेळा पावसाक लागून मिरसांगेची दर वाडल्या. ह्या वाडिल्ल्या म्हारगायेक लागून सादारण मनशाक व्हडलो धपको बसला. सरकारान म्हारगाय कमी करपाची मागणी पेडणेच्या थळाव्यांनी केला. आज आमी पेडण्या बाजारात आसा. जर आमी एकंत बाजाराची परिस्थिती पयली जाल्यार सगळे महाग जाल्ले आसा. आज मिरसांगे पयले जाल्यार 800-1000 रुपया किलो आसा. तितून सामान्य मनशाक भरपूर त्रास जाल्लो आसा. बाबा आज पेट्रोल वाडलेलें आहा, सिलिंडर वाडलेलो आहा, सगळे जे घरेलू वस्तू आहा सगळे वाडलेले आहा. तेका लागून एक बाबा गरीब कुटुंब आहा तो तेंच्या घरान एकूच जोडपी जाल्यार ते खूब त्रास जाता. आनी तेका लागून हांव मागता सरकारा कडेन खंय तरी एक हेचेर नियंत्रण येवंक जाय. आज तुमी हांगा मिरसांगे बाजार पुरय बाजार लोक इल्ले आहा जाल्यार पळयता 1200 रुपया 1000 रुपया गांवठी मिरच्या खंय लोकांच्या तोंडाकूच दिसना. तेका लागून खंय तरी हेचेर सरकार नियंत्रण हाडपाची गरज आसा. मायनिंग सुरू करतना कामगारांचेर अन्याय जावपाक दिवचे ना अशें उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कामगारांक दिलां. सेसा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष निलेश कारबोटकार हांच्या फुडारपणा खाला सेसाच्या दिवचलेचे मायनिंगा वयले कामगार बेरेस्तारा सकाळी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां सांखळेच्या रवींद्र भवनात वचून मेळ्ळे. ह्या वेळार दिवचलेचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाजीर आशिल्ले. कामगारांनी मुख्यमंत्र्या मुखार आपली व्यथा मांडून आमच्या फुडाराची विचार करची अशी मागणी केल्या. खणी सुरू जाय मेरेन आमकां पूर्ण पगार दिवचो, तशेंच खणी सुरू जातकीच आमकां काम मेळपाकूच जाय अशी मागणी सेसाच्या वेदांता मायनिंगे वयल्या कामगारांनी केल्या. आमचो जॉब गेलो जाल्यार आमी जगपाचें कशें. आज बिचोले कामगार आमकां 3 वर्सां जालीं हाफ पगार आनी आमी तुमचे कडेन ऑलरेडी कितले फाटी येयला आमकां फूल पेमेंट दी म्हणून. आयज आमचे बँकेन चडशे आमी रिणां आहा आमी जगतले. आतां फाल्यां आमची भुरगीं शिकता, आमी खातले कितें, भुरग्यांक शिकयतले कितें. आयज जर आमकां जर फाल्यां जर आमचो जॉब आसा जाल्यार जशें आमी फाटीं आमचो सारकेचो कामगार सुसायड केली तशी आमची परिस्थिती येतली, तशी आमची परिस्थिती करून दिवं नाका. तेन्ना आमची एक गळगळची विनंती आहा, तुमी आज जो निर्णय धाडशी निर्णय घेतलेलो आहा तो निर्णय घेवचो आनी जे सगळे कामगार काडलेले आहा जावं ते ट्रक आसूं बाकीचे कामगार आसूं तांकां सगळ्यांक आमच्या कॉर्पोरेशन अंडर घेवचे आनी तांकां काम दिवचें इतलीच आमची मागणी आहा. जाल्यार हो निर्णय घेवपाक जाय आशिल्लो म्हणूनच घेतला. पूण तुमचो तुमी विशय मांडला पळय कशा पद्दतीन म्हणजे गव्हर्मेंटाच्या क्रायटेरिया कितें बसपाक शकता पळय वॉट एवर तो पळयता. पण एक गजाल आसा, लेडीज जरी कोणाय तरी दिले ॲट प्रेझेंट जे वर्कर्स ज्या लेडीसांचेर काम करतात तांकां तांच्यांनी 100% परत घेवपाक जाय. ही गव्हर्मेंटा कडल्यान पेट्रोल कंडिशनाची एक कंडिशन आसतली. दॅट वर्कर जे आसा पळय 100% वर्कर हे परत जो लीज घेता त्या लिजान तेणी ताका एकोमोडेट करचें पडटलें ऑन दॅट पर्टिक्युलर पोस्ट ऑन दॅट पर्टिक्युलर सॅलरी. आनी हे आमच्या कडल्यान फक्त 100% जे लिजा घेता तांच्या कडल्यान आसतलो. गोवा शिपयार्डांत गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळनाशिल्ल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान तिडक उक्तायल्या. आर्जीन जीएसएलाक निवेदन दिवन गोंयकारांक प्राधान्य दिवपाची मागणी केला. आमदार विरेश बोरकारान हो विशय गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात वयर काडटलो अशें उतर दिलां. गोंयानूच जेन्ना पोस्ट येता तेन्ना हें कित्याक जायना.
सो एक रिप्रेझेंटेशन हांगा आमच्या भुरग्यांनी केल्लें जे आमचो शर्विन कोरिया म्हणून हांगालो यूथ आसा वास्कोचो त्याने थोड्या भुरग्यांक घेवन हांगा एक रिप्रेझेंटेशन केल्लें तांकां 15 एप्रील 2021 जेन्ना हें रिप्रेझेंटेशन जालें त्याच्या उपरांत हांगा गेल्या म्हयन्याक 2 एडवर्टिजमेंट येयले. सो शॉकिंग ते 2 एडवर्टिजमेंट. सो आफ्टर दीस रिप्रेझेंटेशन एक मातसो आवाज जाल्या उपरांत हांगा एका पोस्टाक तेंच्यांनी मॅकॅनीक इलेक्ट्रिकल मॅकॅनीक आसा पळय ताका एडिक्वेट वर्किंग नॉलेज ऑफ कोंकणी मराठी अलॉंग विथ हिंदी आनी इंग्लीश म्हणून बरयला. पयलू म्हणजे आमी सीएमाक मेळोन हे मेमोरेंडम दितले की आमी असो डिमांड केल्लो आसा म्हणून आनी हेजे फुडें जेन्ना असेंब्ली सेशन जातलें तेन्ना हो इशू एक मेन आसतलो की आमचो जो एम्प्लॉयमेंट आसा एम्प्लॉयमेंट हो मेजर इशू जाल्लो आसा गोंयांत आख्खे गोंयभरान आनी डिफरंट सेक्टर आतां GSLानूच न्हू आख्खे सेक्टरान गोंयचे डिफरंट सेक्टरान आमकां गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट मेळना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो मुखेल स्तंभ आशिल्ले पोगो म्हणल्यार पर्सन्स ऑफ गोवन ओरिजीन हे विधेयक गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडपाचे उतर आमदार विरेश बोरकारान दिला. मेन जो स्तंभ आसा आमचो मेन खांबो आसा जो पोगो बील आमी प्लेस करतले आनी तितून आमी खुबशे आमकां एक कॉन्क्रीट जे काम आसा तें आमी ऑलरेडी चालू केल्लें आसा आनी हे फुडें आमी घालतले. पंचायती हातींत घेना जाल्यार गोंय आनी गोंयकारपण साल्वार करपाक जमचें ना अशें मनोज परब सांगता. जर आमी पंचायती हातीन घेयना जाल्यार आमचे गांव आमी गांवाचे आनी गोंयकाराचे आमचे जे गोंयकारपण आहा ते आमी साल्वार करपाक शकना. कित्याक सगळी जी पावर आसता ती पंचायतीन आसता. पंचायत म्हटल्यार फक्त रेजिडंट सर्टिफिकेट ना इन्कम सर्टिफिकेट हाडपाची जागो न्हू. पंचायत ही एक सेल्फ गव्हर्नन्स बॉडी आसा आनी विधानसभा वेंचणुकां प्रमाण पंचायत वेंचणुकांनी आरजीचे भुमिकेक लागून मतदारां मदीं लारां पातळी जाल्यार वेंचणुको बऱ्योच रंगतल्यो हातूंत मातूय दुबाव ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मायनी सुरू जाता म्हणसर कामगारांक दर एका म्हयन्याक 15,000 रुपया भत्तो दिवचो अशी मागणी कामगार फुडारी क्रिस्तोफर फॉन्सेका हांणी केल्या. कामगारांच्या फुडाराचो विचार करून सरकारान ठोस निर्णय घेवचो अशी मागणी तांणी केला. मागण्यांचें निवेदनूय तांणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक दिला. सेजा वांगडा बांदोडकर, चौगुले आनी हेर कंपनीच्या कामगारां वांगडा अन्य कामगारूय फुडारी क्रिस्तोफर फ्रान्सेका हे बेरेस्तारा सांखळेच्या रवींद्र भवनात मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. ह्या वेळार दिवचलेचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, कामगार फुडारी सुहास नायक आनी अन्य कामगार हाजीर आशिल्ले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तांच्या मागण्यांचेर विचार करपाचे उतर दिले. सरकार कामगारांचे हित पळयतले अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलें. आनी ज्या मेरेन तांकां काम मेळना, ज्या मेरेन त्या कामासून पयस आहात त्या मेरेन तांकां रिटेन्शन अलावन्स एक 15,000 मागल्यात आमी दर म्हयन्याक. आनी त्याच बरोबर गोवा मायनींग वर्कर्स रिट्रेंचमेंट स्कीम म्हणून एक तयार करची, जाच्या वरवीं कामगारांक जशें गोवा लेबर वेलफेअर बोर्डान रिट्रेंचमेंट वर्कर्स स्कीम आहा ऑन दॅट पॅटर्न ताच्याकी मातशे सुदार करून कामगारांक मायनीच्या संरक्षीत आनी संरक्षण करचें अशें कांय ठोस मुद्दे मुख्यमंत्र्याचेर फुडें दवरले. एक म्हणल्यार की कामगारांक 6 जुना उपरांत मिनर आसतले मायनीचेर आसतले वो ना वो काडटले वो कितें करतले तेजे बद्दल सरकारान काळजीदारपणान इंटरव्हीन जावन मध्यस्थी घेवन मिनेरांक आपोवन मालकांक आपोवन ताचेर चर्चा करून सगळ्यांक आपोवन चर्चा करून फुडली वाट काडपाची आनी कामगारांक वेवस्थीत बरें फुडार दिवपाक वावुरपाचें. पंचायत वेंचणुके विशीं OBC आयोगान राज्य वेंचणूक आयोगाक अहवाल धाडपाक ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगवान सांगला. आयोग कितले बेगीन हो OBC लोकसंख्ये विशींचो अहवाल धाडटा ताचेरूच पंचायत वेंचणुकेची तारीख थारतली. अहवाल धाडटकीच सरकार आनी वेंचणूक आयोग चर्चा करून पंचायत वेंचणुकेची तारीख थारायतले अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगवान दिल्या. पिसुर्ले होंडा वाठारांतलो खण वेवसाय फाटलीं 10 वर्सां पुरायपणान बंद आशिल्ल्यान हांगाच्या खण पिटांनी सांठोवन दवरिल्लें उदक पंप करून भायर काडूंक ना. ताका लागून खणींतलें उदक धोक्याचे पातळे वयर गेलां. पावस सुरू जावचे पयलीं लेगीत कांय कडेन उदक गळटा तशें दिसून येता. देखून पावसांत उदकाची पातळी आनीक वाडपाची शक्यता आशिल्ल्यान सकयल्ल्या वाठारांतल्या गांवांक धोको निर्माण जावपाची शक्यता आसा.
ह्या खणींतल्यान उदक काडपाची म्हायती संबंदीत खण कंपन्यांक तशेंच सरकाराक फाटल्या 5 वर्सां सावन दिल्या. ह्या वाठारांत उदकाची पातळी चड आशिल्ल्यान पावसाक भोंवतणच्या वाठारांतल्या लोकांक धोको आसा. देखून ह्या प्रकरणात सरकारान बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. दोन 2011 वर्सा जाल्ल्या बाळी आंदोलनात मंगेश गांवकर आणि दिलीप वेळीप ह्या 2 जाणांचे बळी गेल्ले. 9 जूनाक तांचो स्मृती दीस, तांची याद म्हणून दर वर्सा प्रेरणा दीस पाळटात. ह्या वर्सा 25 मेक हो प्रेरणा दीस पणजेच्या मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरात ही कार्यावळ जातली. ह्या कार्यावळीक गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, कला आणि सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे तशेंच सभापती रमेश तवडकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आसतले अशी माहिती उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान बेरेस्तारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत दिल्या. आंदोलनात आमचे 2 जाण भाव लेट मंगेश गांवकर आणि लेट दिलीप वेळीप हे त्यांचे बलिदान झाले आसा. आपल्याला जे घटनेनुसार जे अधिकार आसात जे 12 मागण्यो आमी सरकारान तुका दवरल्यो त्या मागण्या खातीर आंदोलन आमी बाळ्ळी 4 रस्ता 1 दिसाक बंद दवरलें. यशस्वी आंदोलन जालें आनी तेजे नंतर हें आंदोलन सोंपले नंतर मंगेश आनी दिलीप हांकां जाळून मारले आनी ह्या ट्रायबल लोकांक त्या दृश्टीन ते आमचे शहीद जाल्ले अशे 2 कार्यकर्ते आसात. दर वर्सा 25 मे हो प्रेरणा दीस म्हणून गोंयभर तेजी आमी याद दवरतात आनी उटा संघटना आनी ट्रायबल डिपार्टमेंट ह्या दोगांच्या मार्फत हो दीस त्यांच्या उडासा खातीर श्रद्धांजलीचो दीस म्हणून आमी आठवण करतात. आनी अंदूचो 11वो हो जो प्रेरणा दीस आसा तो 25 मे ह्या दिसा मिनेझीस ब्रागांझा तिसवाडी तालुक्या खातीर मिनेझीस ब्रागांझा हांगा सकाळच्या 10:30 वरांचेर सुरू जातलो. आनीक ह्या कार्यक्रमाक गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आमचे ह्या संघटनेचे गुंजार आनी जेणे उटाच्या आंदोलनाक सक्रीय भाग घेतले आमचे गोविंद गावडे ह्यो ह्या कार्यक्रमाक आसतले. बाल भवन ल्हान भुरग्यांच्या कलेक वळखुपाचें आनी वाव दिवपाचें काम करता. बाल भवन केंद्र बांदोडे आनी दुर्भाटच्या भुरग्यांची गुणदर्शन कार्यावळ जाली. ह्या वेळार RPRS हायस्कुलाची मुख्याध्यापिका सिसिलिया, शारदा इंग्लीश हायस्कुलाचे मुख्याध्यापक व्यंकटेश चणेकार, बाल भवनाचे लेखाधिकारी लक्ष्मीदास मणेरकार तशेंच शिक्षक आनी पालक हाजीर आशिल्ले. ह्या सांस्कृतीक कार्यावळीत बाल भवनात शिकिल्ल्या कलेचे भुरग्यांनी बऱ्या तरेन सादरीकरण केलें. नाच, गायन, हार्मोनियम, तबला वादन तशेंच आर्ट आनी क्राफ्ट प्रदर्शन जालें. हे आशिल्ले गांवगिऱ्या वाठारांतल्या खबरांचे बुलेटीन म्हणजेच आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.